बारीक बारीक नाही पावस जो आसा न्हय तो स्टार्ट जाल्लो आसा. मातसो तुमकां हांगसर आवाज येतलो. ह्या दिसांनी भरपूर असो पावस नॉन स्टॉप सामको आणि आतांय बीन चालू जाल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर भरपूर दिसांनी असो खूब दिसांनी व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट करता. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. 4-5 दीस जाले व्हिडिओ हांवें कांय शूट करूंक ना. आयज खूब दिसांनी व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट करता. तुमी म्हणटली 4-5 दीस खंय गायब आसले काय. सो सांगपाक गेले, एक दीस गेले मावशेगेर, दुसरे दीस आनी खंय गेले, तिसरे दीस आनी खंय गेले. अशे तरेन न्हय 5 दीस बरे तरेन एन्जॉय केले आनी स्वताचो टायम जो आसा न्हय तो स्पेशली एन्जॉय केलो हांवें. सदांच म्हणटा तशें ब्लॉग शूट कर, एडीट कर हितूनच बिजी उरता न्हय. सो म्हटलें चल 4-5 दीस गॅप घेवया आनी स्वताचो टायम जो आसा न्हय तो बरे तरेन एन्जॉय करया. सो अशे तरेन बरो हांवें एन्जॉय केल्लो आसा आनी आयज म्हटलें खूब दिसांनी ब्लॉग स्टार्ट करया. आनी बाकीचीय थोडीशीं कामां आसली ती नेक्स्ट व्हिडिओन तुमकां कळटली एक्चुली कसलें काम आनी कितें तें. सो तेतूनय मातशें बिजी आसलें. सो फुडल्या व्हिडिओन तुमकां कळटलें. आनी तुमच्या थंय पावस बीन पडटा की ना? आमच्या हांगसर तर सांगूच नाका, सामको इतलो नॉन स्टॉप पावस चालू आसता. सो पळोवया, प्लॅनिंग आसा आमचो वॉटरफॉल बीन एक्सप्लोर करपाचो. आतां तुमी आमकां सजेस्ट करा. म्हणल्यार चालू आसा प्लॅनिंग, बट पळोवया घरांसून परमिशन गावूंक जाय, कारण लास्ट टायम आमी गेल्ली वॉटरफॉल बीन एक्सप्लोर करपाक. सो ह्या फावट पयलीं परमिशन घेवंक जाय वचो की नाका, कारण लास्ट व्हिडिओ म्हटल्यार लास्ट जेन्ना आमी गेल्ली तेन्ना व्हिडिओ शूट केल्ले ते मावशेन म्हाज्या, मागीर मम्मीन बीन पयले आनी ती भिवपाक लागली सामकी की इतले रिस्क घेवन तुमी वयता काय म्हणून. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी तेच्या भायर आयज म्हटल्यार खूब दिसांनी एक रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करया. सो आमी बीन ह्या पावसाचे पयले तशें आळू जे आसा ते आयज एन्जॉय करपाचें आसा. कारण हांगसरूय आतां आळू जे आसा न्हय ते मेळना अशें. सो ताका लागून आयज मम्मीक आळू हाडला. सो ते आळूचें प्रिपरेशन चालू आसा. आळू म्हटल्यार एकदम आमी खूश सामकी बरें लागता तें. सो म्हटल्यार तेजी रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करया. सो तेजी प्रिपरेशन थोडीशी करून दवरल्या. आतां बाकीचे सगळें शिजोवपाक जाय, उकडपाक बीन जाय. सो तें करपाक जाय. आनी ते दीस हांव नर्सरीन गेल्लें तेन्ना न्हय थोडीशी प्लांट्स हाडले. दाखयता तुमकां एक झलक सामकी. 5 दिसां भितर भरपूर एन्जॉय केला. नर्सरी बीन बरें फिरोन येयला. ब्लॉग मात कांय शूट करूंक ना. ओके, सो दाखयता पळय तुमकां. ती पळय थंय लायनीन दवरल्या हांवें. सो पळया दाखयता तुमकां. तेतूंतसून हांवें न्हय 3 प्लांट्स हाडल्या. 2 मनी प्लांट हाडल्या आनी एक जो आसा न्हय म्हटल्यार 2 इंडोर प्लांट आनी एक जो आसा न्हय ते आउटडोर. सो ते पोरसान दवरला. जास्वंती म्हणटा दसवन. सो ऑरेंज कलर ती हांवें हाडल्या. तरी म्हाका नर्सरीन वचोंक जाय, बट मागीर वयतलें तेन्ना तुमचे बरोबर हांव शेअर करते. ह्या फावट म्हाका पॉसिबल जावंक ना, कारण कजन्स बीन आसली म्हाजी सगळीं जाणां, तेंचे बरोबर हांव गेल्लें. ओके, चला ते गजाली खूब जाले. सो दाखयता पळय तुमकां. म्हजी पयलीं जे प्लांट्स आसा तशीच आसा. तितून हांवें एक न्यू एड ऑन केला, तें म्हटल्यार हे पळय. सो हे जे आसा न्हय ते न्यू एड ऑन केला. म्हटल्यार जाले 4-5 दीस हाडल्या आनी उदक घातलेलें काल हांवें तेका. ते दिसूय घातलेले, काल परत घातलेले. सो अशे तरेन आसा. आनी बाकीची म्हजी प्लांट्स आसा तशी स्पायडर प्लांट, मागीर हे एक निऑन मनी प्लांट आसा, तेच्या मागीर हे एक आसा. हे बाकीचे आसा तशीच आसा. हांगसर दवरलाय पळय हे परत. सो हे म्हाका खूब बरें दिसलें, क्यूट. सो 120 रुपीसांक हाडले हांवें आनी म्हाज्या कजनांक गावला 150 रुपीसांक. सो अशे तरेन हे पळय हे प्लांट हांवें हाडलेले आसा. आनी भायरूय आसा, ते मागीर दाखयता तुमकां. ते व्हडले आसा, ते हांवें भायर हँग केला. सो अशा तरेन शॉपिंग केल्ली हांवें ते दीस प्लांट्सांची. म्हटल्यार न्हय एक्चुली हांव प्लांट्स घेवपाक वचोंक नासलें. आमी न्हय ऑर्डर दिवपाक गेल्ली. हांव आनी संजय न्हय सुकूर ऑर्डर दिवपाक गेल्ली. तेन्नाय बीन ब्लॉग कांय शूट करूंक नासलो. सुकूर ऑर्डरी आसले, परवरी सुकूर. थंय 3-4 अशे ऑर्डरी आसले, ते दिवपाक गेल्ली आमी. सो येताना भरपूरशे नर्सरी गावता थंय न्हय. सो म्हटलें संजूक चल्ले नर्सरीन या. आनी नर्सरी पयली न्हय म्हाका कितें जाता तुमकां सांगूंक शकना. म्हटल्यार न्हय म्हाका अशें दिसता की सगळेच प्लांट्स घेवन येवपाचे. सो हांवें 3च प्लांट्स काडली. संजय म्हणपाक लागलो चड काडू नाका, कारण तुका पळय कॅर करूंक गावची ना, भरपूरशा कामांनी तूं बिजी आसता. सो म्हटलें ओके, ताका लागून 3च प्लांट्स घेतले. तरी पण मागीर नर्सरीन हांव वयतलें. आनी तेच्या भायर ते दिसूय गेल्ले परत. आमी म्हाज्या कजन्सा बरोबर गेल्ल्या, बट तेन्ना हांवें कांय प्लांट्स हाडूंक ना. हांवें संजू बरोबर गेल्ले तेन्ना प्लांट्स हाडले पावस येयले.
सो चला तर गायज किचनान या आणि रेसिपी जी आसा आळू कशें कितें आमी आमच्या पद्दतीन करता ते तुमच्या बरोबर शेअर करता आणि त्याच बरोबर आयज मातशे आळू जे आसा ना ते डिफरंट वेन करपाचे आसा. ओके, चणे आसतले, हळचणे आसता, हरशीं आमी हळचणे घालूनच करता. आयज चणे बिणे घालून एकदम रुचीक अशें आळू करतले, यम्मी टेस्टी मचमचीत म्हणटात तशें. ओके, सो चला तर किचनान या आणि रेसिपी करपाक स्टार्ट करूया. सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव आळू जे आसा ना ते उकडून घेतले आणि उकडटना हांगसर कितें कितें साहित्य घेतला ते सांगता तुमकां. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर घेतलेले आसा ते म्हटल्यार हे पळयात आळू बरे अशें कट करून घेतला आमी, आदाळ्याचेर बरे बारीक करून घेतला. गरजेचें ना की बारीकूच जावपाक जाय म्हणून, कारण ते शिजोवन आपुणूच मागीर बरें जाता तेका लागून. सो इतल्या क्वॉन्टिटीन हांगसर हांवें आळू घेतलेले आसा. चडूय आळू घेवपाक जायना, म्हटल्यार मध्यम अशें घेवपाक जाय. चड घातले ना का मागीर तेजी टेस्ट सामकी बेड्डेर जाता तेका लागून. तेज्या मागीर आळू उकडटना हांगसर आमी थोडेशें मीठ घेतला, हे पळयात, म्हटल्यार इल्लेशें मीठ जाय तेका लागून. तेज्या मागीर हांगसर भरपूर अशी न्हय सोलां घेतलेली आसा. आळूक मातशी अशी खाज येता तेका लागून सोलां ही गरजेची आसता. तेज्या मागीर न्हय अर्दो कांदो हांगसर बारीक कट करून घेतलेलो आसा, हे पळयात. तेज्या मागीर हांगसर घेतलेली आसा फणसाची भिकणां, ही पळयात, कितें म्हणटा ते खबर आसतलें तुमकां, आमच्या हांगसर भिकणां म्हणटात. सो अशे तरेन भिकणां घेतलेली आसा. तेच्या मागीर हांगसर थोडेशे हळसाणे घेतले, पळय. हे न्हय सगळे आमी रातचे अशे फुगत घातलेले, रातचे मातशे फुगत घालपाक जाय, सो बरें फुगोन रेडी जाता ते. सो इल्ले क्वॉन्टिटीन हांगसर हळसाणे बीन घेतले, हे पळयात हळसाणे घेतले. तेच्या मागीर हांगसर तशेंच थोडे क्वॉन्टिटीन आमी धवे चणे घेतलेले आसा. आतां हांगसर जितले बी हांव दाखयता ते तुमच्या प्रमाणे तुमी घाला. ओके, जितले जाय ते क्वॉन्टिटीन घालूं शकता. आणि प्लस तुमकां कितें चणे बीन स्कीप करपाचे जाल्यार तुमी स्कीप बी करूं शकता. सो हांगसर हे पळयात चणे घेतले वाटीभर. तेच्या मागीर न्हय हांगसर घेतलेले आसा ते म्हटल्यार शेंगदाणे, पीनट्स. ओके, ते बीन आमी फुगत घातलेले, रातचेच घातलेले, सगळे फुगत रातचेच घातलेले आमी. सो अशा तरेन हे पळयात शेंगदाणे घेतलेले आसा थोडेशे. शेंगदाणे घातल्या उपरांत न्हू तुमचे आळू खूब बरें जाता आनी रुचीक लागता सामकें. सो अशे तरेन आसा. सो हे सगळ्यात पयलीं आतां आमी उकडून घेवया. सगळ्यात पयलीं न्हय आळू घालता आमी, हांगसर कुकरान उकडून घेतली. सो आळू ॲड करता. तेच्या मागीर हांगसर सोलां घालता. तेच्या मागीर बारीक कट केल्लो कांदो. तेच्या मागीर हळसाणे घालता हांगसर. तेच्या उपरांत शेंगदाणे, तेच्या उपरांत चणे, लास्ट घालता हांगसर भिकणां. आतां हांगसर सगळ्यान लास्ट म्हणटात तशें इल्लेशें मीठ घालपाचें. आतां भितर जितलें उदक जाय तितल्या क्वॉन्टिटीन हांगसर उदक ॲड करा. जशें तुमचे आळू बाकीचे साहित्य आसा त्या प्रमाणे हांगसर उदक घाला. सो हांगसर सगळ्यान पयलीं न्हय चेक करा उदक कितल्या क्वॉन्टिटीन तुमी ॲड केला ते. आणि हांव उदक ॲड करता. पळयात हांगसर हांवें न्हय बरे तरेन अशें उदक ॲड केल्लें आसा. आतां हे हलकेशें मातशें मिक्स करून घेया आणि हे बरें अशें आतां आमकां उकडून घेवपाक जाय. तर हांगसर आतां आमी न्हय 6 नाल्यार 7 अशी सिटयो काडून घेतली. तुमकां जाय त्या प्रमाणे तुमी हांगसर न्हय सिटी काडून घेवं शकता. आमी 7 अशी घेतली, 7 नाल्यार 6 म्हणू शकता, कारण आमकां आळू जे आसा न्हय ते बरे मॅश जाल्ले जाय, बरे उकडलेले जाय. तेका लागून टोटल 7 अशे सिटयो काडून घेतले. आळू आमचे उकडून रेडी जाता म्हणसर न्हय हांगसर आमी बाकीचे साहित्य पळोवन घेवया. आतां आमकां वांटप रेडी करून घेवपाक जाय. तेका लागून न्हय हांगसर अर्द्या वळ्याची सोय घेतलेली आसा. सोय जी आसा न्हय ती चड अशी घालूं नाका, कारण मागीर आळू जे आसा न्हय ते भरपूर अशे भरभरीत अशे जाता. तेका लागून सोय सदांच अशी लिमिटेड घालपाक जाय. सो अर्द्या वळ्याची हांगसर सोय घेतलेली आसा. तेच्या उपरांत हांगसर भरपूर अशी लसूण घेतलेली आसा, म्हटल्यार फोडणेकूय जाय आनी आतां सुद्दां जाय आमकां भाजताना, तेका लागून लसूण घेतल्या. तेच्या मागीर आमचो घरगुती गरम मसालो घेतलेलो आसा. मसालो जो आसा न्हय तो तुमच्या प्रमाणे घेया, म्हटल्यार जितले स्पायसी जाय ते अकॉर्डिंग हांगसर तुमी मसालो घेवं शकता. तेच्या उपरांत हांगसर इल्लीशी हळद घेतलेली आसा, ही पळयात, थोडीशी हळद घेवपाक जाय. तेच्या मागीर परत आमी हांगसर न्हय लसूण घेतलेली आसा. आतां ही जी लसूण आसा न्हय ती आमकां फोडणेक जाय, म्हटल्यार 2 कडेन लसूण घेतल्या. एक जी आसा ती भाजपाक आनी दुसरी आसा ती फोडणेक लागून.
त्याचबरोबर हांगसर परत एक कांदो घेतलेलो आसा उबो कट करून. हे पळयात अशा तरेन कांदो घेतला उबो असो कट करून आनी प्लस मोठो असो कांदो घेतला. सो आतां आमकां भाजतना जाय तो म्हटल्यार कांदो आनी लसूण जे आसा न्हय ते मातशे चड क्वॉन्टिटीन अशें जाय पडटा तेका लागून. सो हे जे साहित्य आसा न्हय ते आतां आमी भाजून घेवया आनी तेंच्या मागीर आमी आमचें वांटप जें आसा तें रेडी करून घेवया. तर हांगसर थोडेशें अशें तेल एड करता. मागीर भितर लसूण एड करा. आता भितर घाला कांदो आणि हे दोनूय न्हय भाजून घे. हांगसर आमचो कांदो न्हय भाजून रेडी जाल्लो आसा. हो पळयात. आता भितर आमी सोय एड करूया. तर ही पळयात आता भितर सोय घालात आणि सोय बी न्हय बरी अशी भाजून घे. चडूय अशी करपून घेवं नाका, मध्यम अशी न्हय भाजून घे. तर गायज हे पळयात हांगसर आमची सोय न्हय बरे तरेन भाजून रेडी जाल्ली आसा. आतां आमकां भितर एड करपाक जाय ती म्हटल्यार हळद. सो हळद एड करून न्हय आसली तशी ती बरी मिक्स करून घेया. म्हणजे तुमची सोय आनी हळद जी आसा न्हय ती बरे तरेन मिक्स जावन अशा तरेन तुमच्या सोयेक कलर येवपाक जाय. तुमकां जाय न्हय जाल्यार तुमी हांगसर सुद्दां गरम मसालो एड करूं शकता. बट आयज हांव न्हय हांगसर एड करचें ना. आयज हांव जेन्ना वाडटलें न्हय तेन्ना एड करतलें. तुमकां जाल्यार तुमी भाजतना सुद्दां घालूं शकता. हांगसर हांवें आतां एड केल्लो आसा गरम मसालो. तो एड करून बरो मातशें अशें सोय जी आसा ती मिक्स करून घेया. म्हटल्यार भाजतना सुद्दां सोय घातली म्हणून कांय ना आनी अशें सुद्दां घातली म्हणून कांय ना. दोनूय कडेन तुमी घालूं शकता. सो मसालो एड करून जाल्या उपरांत ती मिक्स करून हलकेशें उदक घालूंक जाय. जितले क्वॉन्टिटीन उदक जाय तितले क्वॉन्टिटीन उदक घालूंक जाय आनी हे बरें अशें वांटून घेवपाक जाय. न्हय 12 जाय ती येयली आनी मिरसांग बीन रेडी करून दवरली. उकडून बीन सगळें घेतलें. आतां फकत आळू शिजोवपाचें उरला. आनी हांगसर न्हय तुमकां उदकाचो भरपूर असो आवाज येतलो. पत्र्यांचेरूय थेंबे पडटा न्हय तेजो आवाज येता. आनी प्लस हांगसर उदक वता सामकें कसो लागता सो तेजोय बीन कंटिन्यू आवाज येता सामको. आनी तुमकांय बीन आयच्या भितर आयकोंक येतलो. तर मातशें बसया म्हटलें. लायट आमची येता वयता. भितरल्या भितर न्हय मिरसांग वांटून घेतली कारण लायटीचो कांय भरोसो ना. आनी आयज भरपूर पावस पडटा म्हटल्यार इतलो कंटिन्यू चालू आसना. 2 फावटी पावस येवन गेलो. रेसिपी शूट करता हांगसर न्हय इतलो जोरान पावस येयलो सामको काळो करून आसा. म्हटल्यार आयज आसात तो पावस सामको बरें बी दिसता. आनी पूण पावस सामको कंटिन्यू पडलो गो भायर मातशें सुद्दां सरोंक गावना. तेका लागून मातसो बेजार येता मागीर अशें तरेन. सो आतां आळू जे आसा न्हय ते सगळं शिजोवन घेतलें न्हय त्या मागीर जालें. पळोवया मम्मी मिक्सर लायलो आवाज येतलो तुमकां. तर पळोवया मम्मी म्हणटाली की आतां मिरसांगो जाय जाल्यार तूं फ्राय कर तोंडाक मोठे मिरसांग मोठे. पळोवया कशें कितें प्लॅनिंग जाता त्या प्रमाणे शेअर करता तुमचे बरोबर. ओके अजून पर्यंत कांय म्हजो प्लॅन ना मिरसांगो बीन फ्राय करपाचो. पळोवया केलें जाल्यार मागीर शेअर करता तुमचे बरोबर. ओके चला तर फुडली रेसिपी आमी कंटिन्यू करूया. मिरसांग जी आसा न्हय ती बऱ्या तरेन अशी वांटून रेडी जाल्ली आसा. बरी बारीक अशी वांटून घेतलेली आसा आमी. तर आतां आमी कितें करया कुकर जो आसा न्हय तो ओपन करया कारण आळू सुद्दां आमचे उकडून बरें रेडी जाल्ले आसा. सो आतां आमी ते चेक करया. हे पळयात अशा तरेन न्हय वांटून घेया बरी बारीक अशी सामकी. पळयात चेक करया आळू आमचे कशें उकडला ते जशें आमकां जाय तशें उकडला की ना ते. हे पळयात आळू अशें कितेंशें उकडलेलें आसा. हे पळयात बऱ्या तरेन उकडला सामकें आनी चणे बीन बरें सामकें परफेक्ट उकडले. हे पळयात एकदम गरम गरम आसा सामकें. सो बरें उकडला आनी आतांय बीन आमी शिजोवन घेतली न्हय ते परत. सो बेस्ट सामकें सामकें गरम गरम आसा. हे पळयात अशे तरेन न्हय उकडोवंक जाय बरें. मागीर आळू खावपाक जी मजा आसा न्हय ती सामकी बेस्ट. खुबशे जाणांच्या तोंडाक उदक सुटलां आसतलें ही रेसिपी पळोवन. हे पळयात हे सुद्दां बरे तरेन उकडोवंक जाय सुपर. हे पळयात सो आतां हे परत आसलें तशें आमी शिजत दवरया आनी भितर आतां मिरसांग बी एड करून घेवया. मिरसांग जी आसा ती आळून कितें करा एड करा. बरें मिक्स करून घेया.
आणि सपोज तुमकां दिसता की आनी मातशें पातळ जाय जाल्यार हांगसर थोडेंशें उदक न्हू एड करा. हलकेशें न्हू इल्लेशें उदक हांव कितें करता एड करता. हें पळय मिक्स करून घेता. आतां भितर मीठ एड करया आमी. इल्लेशें मीठ एड करता. ऑलरेडी न्हय वदें उकडटना हांवें मीठ घातलेलें तेका लागून हांगसर न्हय कमी एड करा. आतां तें कितें करा बरें मिक्स करून घेयात. सो हेका आतां खतखतो येयलो न्हय काय मागीर आमी कितें करपाची फोडणी रेडी करून घेवपाची. फकत लसूण म्हटल्यार लसणीची फोडणी. सर न्हय आळूक आमचो बरो खतखतो येयल्लो आसा. सो आतां भितर हांव डायरेक्ट न्हय फोडणी जी आसा न्हय ती एड करता. कारण फोडणी हांवें ऑलरेडी रेडी करून घेतलेली आसा. जस्ट आतां हितून न्हय एड करपाचें उरलें. सो आतां ती न्हय आमी भितर एड करया. त्या तरेन न्हय हांगसर आमचे यम्मी जबरदस्त अशें न्हय आळू रेडी जाल्ले आसा. सो ही रेसिपी मुद्दाम तुमी पावसान एकदा तरी ट्राय करा. ओके आनी मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके मम्मी लायट पेटली. बरें बरें. सो आमचे आळू बीन जाले आनी आतां हांव भायर सरला मातशेंशें कारण पावसान मातशेंशें हें केलां. पावस गेलो तेका लागून म्हटलें मातशें भायर सरया. नाल्यार कितें जाता ना शेळो जाल्लो आसा सद्या हलको शेळो जाला. सो भायर सरपाक बीन न्हय भंय दिसता. तरी बारीक बारीक शिवरां पडटात येतलोच तो परत. आनी बायन न्हय उदक भरला पळय दाखयलें तुमकां. हें पळयात बरें सामकें ब्ल्यू क्लीन अशें उदक. हें पळयात नुस्तें सामकें दिसता. आनी ह्या बायन न्हय हांवें एक कासो सोडलेलो. म्हाका कासो गावल्लो स्टार्टींग पावस जेन्ना स्टार्ट जाल्लो न्हू तेन्ना म्हाका एक कासो गावल्लो. भितर हांवें कासो सोडलेलो. हांगा खंय तरी आसतलो तो. हें पळय नुस्तें बरें आसा. सो त्या सायडीनसून दाखयता तुमकां कासो दिसता जाल्यार. ओके स्लो न्हय चलचें पडटा कारण भंय दिसता. आतां मातसोसो शेळो जावपाक स्टार्ट जाला. थोड्या दिसांनी भरपूर जातलो. तो कासो न्हय म्हाका खंय दिसना. काल आसलो आसा त्या कॉर्नराक आहा तो पळय. तो पळयात त्या कॉर्नराक आसा. बारीक आसा तो कासो सामको. पळयात बरें दिसता न्हय ब्ल्यू उदक. आनी पावस पडल्या उपरांत बाय सामकी भरता. आनी हांवें जो कासो सोडलेलो न्हय तो पळयात थंय आसा एक्चुली कॉर्नराक. बट न्हय तो फ्लोट जाता. कळना म्हाका कितें जालें काय म्हणून. कारण न्हय बरो टायम जालो त्या काशाक हांगसर हांवें सोडल्या आनी बरो तो हें जातालो. बट आतां वेदर बीन चेंज जाला आनी तो कासो जो आसा न्हय तो बारीक आसा सामको बेबी म्हणू शकता तुमी. सो वेदर बीन चेंज जालें कितें कांय कळना. पळयात फ्लोट जाता. पळयात जितो आसा या कितें जालें तें बी कळना म्हाका. कित्याक तसो रावता तो तेका लागून. हें पळयात. सो तरी पावसान काळोख केला. पळोवया इतलो पावस येता एक जाणा भायर सरोंक सुद्दां मुश्कील जाता. आमी पावस गेलो न्हय का चान्स सोदता आनी मागीर भायर येता. मम्मी कितें करता थंय कारण ओवरफ्लो जाता हांगसर उदक न्हय भरपूर उदक येता. आनी आतां शेळो बी जाला सो भंय दिसता. हांगसर सगळो शेळो जाला दिसता न्हय. सो मम्मी मदीं घासता बीन म्हटल्यार घासून घेता. पावडर अजून घालूंक स्टार्ट करूंक ना आमी. घालूंक जाय थोड्या दिसांनी पावडर बीन घालूंक स्टार्ट जातलो म्हटल्यार ब्लिचींग पावडर बीन. आनी नाल्यार हें घालता चुनो घालता तितून वयता मागीर शेळो. आनी ते दीस मम्मीन घासून घेतलेले थंय. पळोवया. हें पळयात अशें कितेंशें वेदर आसा. भरपूर पावस पडटा बटायच. सो पावसान न्हय आसलो तसो काळोख केल्लो आसा आनी आमी जेवली बी. आनी व्हिडिओ हांव आतां कंटिन्यू करता. बरे तरेन आळू जे आसा न्हय ते एन्जॉय बीन केले आनी बरें एकदम टेस्टी जाला. खरें सांगता इतलें यम्मी जाला ना टेस्टी सामकें. सो एन्जॉय बीन केलें आनी जेवता म्हणसर न्हय म्हाजी ऑर्डर जी आसा न्हय ती एक म्हाका रिसीव जाली. हांवें चार्जींग न्हय एक म्हटल्यार चार्जींग लायट जी आसा न्हय एमर्जन्सी ती ऑर्डर केल्ली. सो जस्ट ना म्हाका रिसीव जाल्या. अनबॉक्सिंग बीन करूंक ना. अनबॉक्सिंग म्हटल्यार मागीर करया सुशेगाद बसून तुमचे बरोबर शेअर करतलें हांव कसली लायट हांवें ऑर्डर केलें. आय थिंक सो 3-4 दीस जाले एमेझॉनाचेर ऑर्डर केल्ली कितें तरी. एक्झॅक्ट म्हाका याद ना. एमेझॉन ऑर फ्लिपकार्ट कितें तरी आसतलें.
चड करून एमेझॉनाचेरूच ऑर्डर केल्ली आय थिंक सो अशे तरेन म्हाका रिसीव जाल्ली आसा आनी आमी जेवली बी. आतां म्हटल्यार व्हिडिओचो आसा तो एंड करुया. पावस काळोख करता सामको, लायट आमची येता वयता सामकी. ओके, सो असो असलो खूब दिसांनी असो व्हिडिओ केलो हांवें. म्हटल्यार आतां कंटिन्यू ब्लॉग्स येतले म्हाजे, हांव ट्राय करतलें आनी वॉटरफॉलार बीन वचपाची बी ट्राय करतली, एक्सप्लोर बी. ते दीस एक्चुली आमी गेल्ली हरवाळ्या वॉटरफॉलार गेल्ली, बट सांगता की ते ब्लॉग बीन कांय शूट करूंक ना म्हणून. म्हटल्यार 5 दिसान बरे तरेन फिरलेले आसा, बट ऑफ कॅमेरा म्हणटात तशें. ओके, सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करुया. आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. आनी पावसांतले तुमकां कसले कसले रेसिपी पळोवपाक जाय ते म्हाका कमेंट करून सांगा. हांव ट्राय करतलें तुमचे बरोबर शेअर करपाक. आनी खंय खंय आमी एक्सप्लोर करूंक वचोंक जाय, खंयचो खंयचो वॉटरफॉल ऑर स्पॉट कितें आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. ऑर तुम्ही म्हाका हें बी सांगूं शकता, जर वॉटरफॉल बीन एक्सप्लोर केल्ले ब्लॉग तुमकां नाका, म्हटल्यार अशें दिसता सपोज तुमकां रिस्की आसा आनी आमी वचपाचें ना म्हणून, जाल्यार तें सुद्दां म्हाका तुमी कमेंट बॉक्सान सांगूं शकता. म्हणजे तेजेर आमी चिंततली. ओके, सो चला तर बाय बाय.